केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. अस्तंत बंगालांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीरचो प्रचार करपाचो आयज निमणो दीस. 23 एप्रिलाक 16 जिल्ल्यांतले 152 मतदारसंघांनी पयल्या टप्प्या खातीर वेंचणूक जातली. आयज निमण्या दिसा सगळ्या मुखेल पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी रॅलीन आनी प्रचार सभांनी वांटो घेतलो. वेंचणूक आयोगान 48 वरां खातीर खर नियम लागू करून ड्राय डे लागू केल्यात. इतले मजगती भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी उत्तर बंगालांत जायत्या रॅलीन वांटो घेतलो. सिलिगुडीच्या सुखना खेळा मैदानाचेर जाल्ल्या प्रचार सभेत उलयतना त्या वाठारांतलो आडकून पडिल्लो गोरखा प्रश्न फकत भाजपूच सुटावो करतलो अशें स्पश्ट मत तांणी उक्तायलें. भाजपा सत्तेर आयल्यार अस्तंत बंगालांतल्या बलात्कारकर्त्यांक बंदखणेंत धाडटले अशें खर मत अमित शाह हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे. कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत 18व्या नागरी सेवा दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना सरकाराच्यो येवजण्यो आनी धोरणां तळागाळा मेरेन पावोवपाक नागरी सेवांचो मुखेल वांटो आसा अशें तांणी सांगलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां अखिल भारतीय नागरी सेवांचे जनक म्हणत सरदार पटेल हांणी सेवा आनी एकचाराच्या भावनेन पुराय देशाक एकठांय हाडलें अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय कार्मीक आनी भौशीक कागाळी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हजर आशिल्ले. In the remote village can come only when it is getting implemented in its real sense. That is where the civil service is predominantly playing the role. It has been 79 years since Sardar Vallabhbhai Patel ji, the first Home Minister of independent India, addressed the probationers of the administrative services in Delhi. In that address, Sardar Patel ji had referred to the civil servants as the steel frame of India. महिला आरक्षणाक विरोध करपी काँग्रेस आनी विरोधी पक्षांचो निषेध करपा खातीर भारतीय जनता पक्षा वतीन पणजे आयज जन आक्रोश महिला पदयात्रा काडून काँग्रेस कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. भाजपा मुख्यालया कडल्यान आझाद मैदाना वटेन काँग्रेस कार्यालया मेरेन मोर्चा काडलो. ताचे पयलीं भाजपा मुख्यालया मुखार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक, आमदार डॉ. देविया राणे, आमदार डिलायला लोबो, उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष रेश्मा बांदेकार, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार, महिला मोर्चा फुडारी सुलक्षणा सावंत हांचे सयत हेर बायला कार्यकर्त्यो व्हडा प्रमाणात हजर आशिल्ल्यो. Congress party alliance party they blocked the bill आणि त्याला लोकांनी निषेध करपाक लागला. एकटाय झाली सांगले परवडे इन अनदर 6 months टाइम आमची इलेक्शन जा आणि एक पार्टी आमका वोट मागपाक येतले. दॅट टाइम वी हॅव टू आस्क देम कोणल्या तोडान तुम्ही आमका वोट मागपाक येयले. योले ब्लॉक द बिल वेगळे पेड द बिल but still we don't lose our hope. मोदी हे आम्ही हे आमच्या महिलांच्या हक्का खातीर आम्ही सगळी हांगा जमा जाल्या. जे भारतीय जनता पार्टीन वुमेन्स बील जे 2023 पास केल्ले दोन्ही हावजांनी ते बील फुडें वचपाक दिवना आनी कोणें फुडें वचपाक दिवना हे सगळे विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पार्टीन. कित्याक तांकां आमची भलायकी नाका, आमची महिला फुडें वचपाक नाका. आमकां तर महिला तर फुडें आज जर सरतली जाल्यार राजकारणांत तांकां इक्वल. काँग्रेसीन आपल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळात बायलांच्या सक्षमीकरणा खातीर कांयच करूंक ना.
उलट बायला आरक्षण विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयाक विरोध करून देशातल्या 70 कोटी बायलांचो अपमान केला अशा खर उतरांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेसी सयत विरोधी पक्षाचेर नेम साधलो. सातत्यात आम्ही म्हणटा की देश विरोधी त्यांच्यानी स्टँड घेतलेला आहा. अराष्ट्रीय आहात ते वुमन विरोधी आहात. या देशातल्या 70 कोटी महिलांचो अपमान जर कोणी केला असत जाल्यार या काँग्रेसीन केला. आमकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. आम्ही सातत्यात म्हणटा की देश विरोधी काम करपी काँग्रेस हांच्यानी जनधर्माचेर विरोध केला. हांच्यानी आमी सीएए काडले हाच्या खातीर विरोध केला. हांच्यानी जे आमी म्हणटा तशें बरें काम करपाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना पाऊल उचलले तेन्ना विरोध करपाचें काम जर कोणी केला जाल्यार ते काँग्रेसीन केला. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस विरोधात आंदोलन करपी भाजपा महिला मोर्चाचेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठडकर हांणी खर टिका केल्या. भाजपा महिला मोर्चा ह्या विशयाचेर पुराय ज्ञान ना. तांकां फकत राजकारणा खातीर कडक वतान भोंवडेता अशी टिका पणजे आयोजीत पत्रकार परिशदेन उलयतना काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर हांणी केली. काँग्रेसीचो इतिहास मांडत सुनील कौठणकर हांणी भाजपाक कांय सडेतोड प्रश्न विचारले. काँग्रेसीन देशाक पयली बायल प्रधानमंत्री दिली. तशेंच सरोजिनी नायडू आनी सोनिया गांधी सारक्या बायलांक राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्यो संद्यो दिल्यो. गोंयांत काँग्रेसीन सुलोचना काटकर हांच्या रुपान महिला प्रदेशाध्यक्ष पद दिल्ले जाल्यार भाजपान अशी कितली पदां बायलां खातीर दिल्यात असो प्रश्न कौठणकर हांणी भाजपाक केलो. वुमन रिजर्वेशन बिलाक जर काँग्रेस आज अपोज करता जाल्यार 2023 जे वुमन रिजर्वेशन बिल पास जाल्ले ते कितें आसलें हो प्रश्न तुम्ही तुमच्या पार्टेक घेता. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टींनी तेन्ना मागणी केल्ली की ते जेन्ना 2023 पास केल्ले वुमन रिजर्वेशन बिल 2024च्या लोकसभा इलेक्शना कडेन इम्प्लिमेंट करा. ते कित्याक इम्प्लिमेंट करूंक ना काय म्हणून तिसरो प्रश्न विचारा. आता हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारा प्रमोद सावंताक. तुझे हातून पार्टीन 3 महिला आमदार आसा तातूंतले एकट्याकूय तुवें अजून कॅबिनेट मिनिस्टर कित्याक करूंक ना काय म्हणून. आनी हे सगळे प्रश्न विचारता आसतना होय प्रश्न विचारा की बीजेपीन आज पर्यंत नॅशनली कितले प्रायम मिनिस्टर वुमन दिले. कित्याक काँग्रेस पार्टीन तुमकां खबर आसा इंदिरा गांधी जावन गेली प्रायम मिनिस्टर. काँग्रेस पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट 1925 सरोजिनी नायडू जावन गेली. मागीर सोनिया गांधी जाली. आमची स्टेट प्रेसिडेंट प्रदेश काँग्रेसीची सुलोचना काटकर जावन गेली. बीजेपीचे कितले स्टेट प्रेसिडेंट महिला आज पर्यंत बीजेपीन दिल्यो. बीजेपीन कितले नॅशनल प्रेसिडेंट महिला दिल्यो. बीजेपीन कितले प्रायम मिनिस्टर महिला दिल्यो. लयराई देवीच्या लाखांनी भक्तांनी आणि हजारांनी धोणांनी पुराय शिरगांव वाठार भक्तिमय केलो. या शिरगांवच्या जात्रेन मुखेल आकर्षण आशिल्ल्या होमकुंडात चलपा खातीर व्हडा संख्येन धोंड शिरगांवांत जमल्या. लयराई देवीचो आशीर्वाद घेवपा खातीर गोंय तशेंच शेजारच्या राज्यांतले भक्त व्हडा संख्येन देवीचे दर्शन घेवपा खातीर जमल्यात. या जात्रेची तयारी गुढीपाडव्या सावन सुरू जाता. जेन्ना असंख्य धोंड एकवट पाळटात होमकुंड जाल्या उपरांत फुडले 4 दीस शिरगांव वाठारांत कौलोत्सव सुरवात जाता. फाटल्या वर्सा ह्याच जात्रेन जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या घडणुके उपरांत प्रशासनान फावो ते खर उपाय येवजण्यो राबयल्यात. प्रशासन तशेंच देवूळ समितीन 92 सुवातांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे तशेंच लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस दळ तैनात केल्या. जात्रे निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी देवीचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. खबराकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांकडेन धार्मीक सलोखो कायम दवरपाचे आवाहन केले. हाची दखल घेवची, सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें. खंयसरूच गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही. हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर समृद्धी आनी आरोग्य जायी तो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा पार पडची हेच देवी कडेन मागणें. गोंयांतली आमी तशें म्हणटा की धार्मीक सलोखो अशाच पद्दतीन मेंटेन उरचो आनी ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी कार्यक्रम आयोजन करपी. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.